सेक्रेटरी पावर दिवपाचें मागीर आमकां पंच आसल्यार फायदो आनी नासल्यार फायदो म्हणजे ही पंचायत म्हळ्यार एक म्हणून दिसांत उरतली उलोवपाक मेळपाना आनी आमगेली डिसिजन कांय उरपा न्हय तेका लागून आज जरी तर आमी ओपोज केले जाल्यार आमकां आमगेले पंचायत बी मेळटली पंचायतीक उलोवपाकूय मेळटलें आमगे पंचायत जे आसा ते रॉंग कोताय फॉल कोताय कितें कोताय तांकां विचारपाक मेळटलें आनी तेंगे घरा वचून तांकां दवरपाकूय आमकां अधिकार मेळटलो ना जाल्यार म्युन्सिपालिटी वचचें पडटलें आनी हाल्या व्हडले जाते भाशेन व्हडले 7-8 माळ्यांच्यो बिल्डिंग येतल्यो आनी आमकां सगळ्यांनी सर्वेचे फोकस केले आसा सो एक येयल्ली एड येयलो म्हणजे येयल्ली द डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट लँड एंड रिकॉर्ड्स हाचे बाबतीन सर्वे करची म्हणून पब्लीक नोटीस येयले सो ते पळोवन म्हाका ते हांवें ते खंयचे तरी पेपर हें केलें आनी हांवें ते फायंड आउट काम केलें आमगे बॉडी मिटींग जावना कॅबिनेट मिटींग जावना पूण लोकां पयले कॉन्फिडन्स घेवपाक आमी एक स्पेशल ग्राम सभा काडली सो ती सर्वे जावपाक मे बी ती आमकां जाता आसली इफेक्ट जातली आनी आमगे क्लोज टू द म्युन्सिपालिटी आहा ती सो मे बी ती आमकां ट्राय करता आसतलें म्युन्सिपालिटी घालपाक आनी जरी तर आमकां म्युन्सिपालिटी जर घाले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे लोकां जावपाना कित्याक आमगे विलेजी आनी लोकां जायते भाशेन लोकां पंचाक जावं सरपंच मेळपाक सवलती मेळपाना डिपार्टमेंट आनी तांकां डिफरंट हें जातलें सो त्या खातीर आमी ही ग्राम सभा घेतली आनी ही ग्राम सभा लोकांनी सगळ्यांनी ओपोज केल्लो आसा कोणाक सर्वे नाका म्हणून विलेजीस जे जावं तुगे दावोली आकेंपाश नावेली अशे ते भाग हितून घालपाक म्युन्सिपालिटीन तेन्ना ओपोज जालें तुमचें कितें आसलें तेजेर आमगेले हिंगा ओपोज आहले सगळ्यांक लोकां गेले सो ती आतां एक आमी गेले तेवूय आमी ओपोज केल्ले आसा आनी फुडाराकूय आमगे आतां नेक्स्ट आमगे 24 बॉडी मिटींग कॅबिनेट मिटींग जाता म्हणटकीर 8 तारखेक परतून ग्राम सभा तेकूय आमी डिस्कशन करतले आनी गव्हर्मेंट फायंड आउट करतले हें सर्वे कित्याक खातीर कितें डिटेल सगळे सो आमकां स्पश्टपणे लोकांक सांगपाक मेळटलें सरपंच आनी पंच सरपंचांचे पावर्स येयले ते काडल्या आनी सेक्रेटरीक ते पावर दिल्यात खंयचे प्रोजेक्ट बीन पास करपाक बीन कितें हाजेर एज अ सरपंच म्हणून तुमचें कितें मत आसा म्हाका दिसता हाजेर सरकारान खंयचो लक्ष घालपाक जाय कित्याक सगळ्या हातून सेक्रेटरी काम करूं कम्फर्टेबल कितें जाता तो ना जाल्यार हातून एटलिस्ट सरपंचा तरी ऑप्शन आसताली ते इनकम सर्टिफिकेट मागीर दुटे सो म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी सगळे पंचायतीन कारवाय करपा जाय आनी हेजेर मुखार येवपा जाय आसा तशें पद ते दवरपाक सरपंचाक रायट दिवपाक जरी तो सगळो रायट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट सर्वंट ताका सगळी बाबतींत खबर आसता गांवची कोण कितें कितें तें सगळें सो एटलिस्ट आमी एज अ सरपंच म्हणून बोर्ड मेळ्ळार कन्फर्म करता ते प्रमाणे लोकांचेर कितें काम करून दिता सो हेजेर सरकारान लक्ष घालून परतून तरी बॅक हें करून सरपंचाक रायट दिवचो मागता